रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा। दिसांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज सकाळच्यान कितें कितें घडामोडी घडल्यो, त्यो कश्यो घडल्यो, ते घडपाचें कारण कितें, सामाजीक आर्थीक सांस्कृतीक तशेंच हेर मळार आयच्यो घडणुक्यो कश्यो जाल्यो, हे सगळ्यांचो नियाळ आमी तुमकां दितली। सुरवेक आमी या आमच्या पयली डेस्क इंचार्जा कडेन सुशांता कडेन। सुशांत, आयज तूं खंयची बातमी केल्या ते बद्दल आमकां थोडी म्हायती दिवशी? आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हटल्यारच इफ्फी आयज प्रेस कॉन्फरन्स जाली आणि इफ्फी खातीर 3000 चित्रपटांचे एंट्री येयल्ल्यो, पूण तातूंतल्यान मोजकेच चित्रपट इफ्फी खातीर हे फावट निवडल्यात। म्हत्वाचे जे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट जाल्यात तातूंत महोत्सव जाल्यात, आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव, तातूंतले एक म्हत्वाचे चित्रपट ह्या वर्साचे इफ्फीन दाखयतले। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार 103 जे आंतरराष्ट्रीय सिनेमा आसात ते दाखयतले, ते भायर इंडियन सिनेमा आसात, ते भायर लोकल जे सिनेमा आसात तांकां हे फावट आस्पावन घेतला। दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार हॉलिवूड एक्टर आणि जे प्रोड्युसर आसात नामनेचे मायकल डगलस, ते हे फावट इफ्फी येतले आणि सत्यजीत रे जीवन गौरव पुरस्कार तांकां फावो जाला। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट आसा ती आयज वाळपय एका गोशाळेन गायक वाटयले। गायच्या पोटान 30 किल प्लास्टिकाचो कोयर सापडला आणि ऑपरेशन जाल्लेलें आहा गायच्या, आणि त्याच्या पोटांतल्यान 30 किल कोयर भायर काडिल्लो आसा। चरपाक खंय तरी तांकां जो हे जे खाण आहा ते मेळना, नाजाल्यार खंय तरी तांचे जे गोरवांचे धनी आसात ते तांकां अशेंच रस्त्यार सोडून दितात आनी ताका लागून ती गोरवां प्लास्टीक खातात। पयलीं गोरवां म्हणटा ती गोठ्यांत दिसतली, आतां चडांत चड गोरवां रस्त्यानूच दिश्टी पडटात। खावपाक ना अशें ना, पूण जे तांचे धणी आसात ते तांकां रस्त्याचेर सोडून दितात। रातच्या वेळार अपघात जाता, लोक हातपाय मोडून घेतात, अशे प्रकार घडटात। पूण मुकी जनावरां करतली कितें मेळटा तें खावचें पडटा। तेचे भायर आनी एक तिसरी म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार जो सार्वजनीक बांदकाम मंत्री आसा निलेश काब्राल, ताका खंय राजिनामो दी अशें पक्ष श्रेश्ठीन सांगलां। PWD जे नोकर भरते तो घोटाळो जाल्लो, ताचे वयल्यान आमदारांनी कंप्लेनी केल्ल्यो। हे आतां जे प्रकरण आहा ते निलेश काब्रालाच्या आंगलट आयिल्ले अशें कळपाक येता। ही म्हत्वाची बातमी तुमकां आमच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। येस, थँक्यू सुशांत। सुशांतान आयज आमकां म्हत्वाची इनपूट दिल्ली आसा। एक निलेश काब्रालाचेर पक्ष श्रेश्ठीचो जो आदेश येयला तो ताचेर स्पेशल रिपोर्ट तुमकां आयज आमच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटले। आमी या आतां समिधा कडेन। समिधा, आयज तूं खंयची बातमी केल्या? दिवचलच्या IDC वाठारांत दिसान दीस कोयराची समस्या गंभीर जायत आसा। खास करून प्लास्टिकाचो जो कोयर आसा तो खूपच जाल्लो आसा आनी ह्या कोयराक लागून रोग लेगीत पातळपाची शक्यताय आसा। आनी थंय कार्यरत आशिल्ल्यो ज्यो फॅक्टरी आसात थंयच भायर हाडून लोक कोयर उडयतात। आनी आतां जर ह्या कोयराक लागून कोणाकूय कितें जालें, कसलो रोग जालो, हाका जबाबदार कोण असो थळाव्यांचो सध्या प्रश्न आसा। देखून सरकारान हाचेर लक्ष दिवपाक जाय। ही बातमी तुमकां पळोवंक मेळटली आमच्या 7 PM बुलेटिनाक। संविधान आमकां आनी एक म्हत्वाची गोंयान जे कोयराच्यो राशी जातात तेचेर इनसायट दिल्ली आसा। कोयराच्यो राशी फक्त बिचोलेन जावं बिचोलेच्या IDCनूच न्हू वचात थंय जायत आसा आनी त्यो कित्याक जाता हें कारण जरी स्पश्ट आसलें तरी त्यो जावपाक जायना, म्हणून कितें करपाक जाय हाचेर एक्चुली काम करपाची गरज आसा। आमी या आतां संजना कडेन। संजना, आयज तुजे कडेन खंयची अपडेट आसा? म्हापशा पेडे जो जंक्शन रोड आसा तो सध्या मरणाचो सापळो जावन रावला, कारण थंय व्हड ल्हान अपघात जायत आसा आनी लोकांचो जीव लेगीत वचपाच्यो घडणुको घडिल्ल्यो आसा। म्हणटकून थळाव्या लोकांनी थंय एटलिस्ट म्हणजे जो पर्यंत सोल्युशन मेळना तो पर्यंत ट्रॅफिक पुलीस तरी थंय हाडून दवरून वाहतुकाचेर नियंत्रण दवरचें अशी मागणी केल्या। आनी मजगतीक आमदार कालूस फरेरा हाणें आयज पळोवणी करून थळाव्यांक आश्वासन दिलां की हाचेर बेगीनूच तोडगो काडटलो म्हणून। आनी दुसरी जी बातमी आसा ती वास्को नवे वाड्या हांगा सिलिंडर
सिलिंडर स्फोट जावन एका गुरवार बायलेक आनी तिच्या सासूक मरण आयिल्लें आसा आनी ती मध्य प्रदेशाची आसा म्हणटकून ही भरपूर वायट घडणूक आसा. येस, आयज जेन्ना सकाळचो दीस आमच्या ऑफिसांत जेन्ना सुरवात जाता तेन्ना पयलीच बातमी जी कानार पडली ती म्हटल्यार नव्या वाड्यार जाल्लो हो सिलिंडर ब्लास्ट. सिलिंडराची लिकेज जावन हो ब्लास्ट जाला. हितून एक गुरवार बायल 26 वर्साची बायल आगताक गेल्या, बरोबर तिची सासू आसली ती आगताक गेल्या. हो सविस्तर रिपोर्ट तुमकां आमच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटलो. आतां आमी ह्या दिप्ती कडल्यान जाणून घेवया आयज ताणें खंयची बातमी केल्या ती. दिप्ती, आयज खंयची बातमी केल्या तूं? जशें तुवें सांगलें की सिलिंडर ब्लास्ट जालो, सो हाचेरूच जे आमचे फायराचे संचालक जे आसात पळय नितीन रायकर तांणी सांगिल्लें आसा की जेन्ना तुमकां कळटा घरान तुमचो गॅस लीक जाता तेन्ना तुमी सगळीं दारां जनालां उक्ती करची आनी घराच्या भायर येवन फोन करचो, ना की गॅसाच्या सायडीन रावन, कारण स्फोट जावपाक शकता किंवा इल्लो सुद्दां स्पार्क म्हणजे बटन सुद्दां ऑन ऑफ करूंक नाकात, कारण इल्लो सुद्दां स्पार्क मेळ्ळो जाल्यार खूब व्हडलो, जशें की 2 घडणुको फाटल्या ह्या आठवड्यान जाले, जशें की आयज नवे वाडे आनी फाटली कुडचड्यार जाल्ली. सो तशेंच उजो पालोवपी दळान आतां नवी साधन सुविधा येवपाची आसा अशी तांणी म्हायती दिल्ली आसा. नवे ड्रोन घेवपाचे आसात, कारण उजो पालोवपी जे घडणुको घडटात तेन्ना तांकां एक्झॅक्टली कळपाक की खंय कसो उजो लागला, कशें तांणी भितर सरून हो उजो नियंत्रणात हाडचो. सो रिमोट कंट्रोलाची कांय मागना ते घेवपाचें आसा अशी म्हायती तांणी दिल्ली आसा. थँक्यू रश्मी. येस दिप्ती, सो ही खूब इम्पॉर्टंट बातमी उजो पालोवपाच्या दळा कडल्यान आमकां मेळ्ळ्या. आतां आमी ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्या, आयज तूं खंयची बातमी केल्या? आयची जी बातमी म्हणल्यार वाळशे हो एक्सिडेंटल प्रो झोन जाल्लो आसा. सो ह्या एक्सिडेंटाचें नियंत्रण हाडपा खातीर थळाव्या आमदारान सांगलां की थंयसर नवी साधन सुविधा कितें करतले म्हणून. तशेंच आनी एक दुसरी जी न्यूज आहा ती म्हणजे हांगा म्हापशा शोले वयताना एका सामान वयर ट्रकाचो तोल गेलो, तितून पुराय येरादारी आडखळून उरली. ह्यो ज्यो तुमकां ज्यो दोनूय ज्यो बातम्यो आतां 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. येस, सो ह्यो आसल्यो आमच्यो आयच्यो दिसभरांतल्यो घडामोडी. आतां आमी ह्या ज्यो बातम्यो तुमचे कडेन क्षणाक कणाक पावयता त्या रती कडेन. रती, आयज म्हाका सांग, आयज तुजे कडेन कितें आसा सांगपाक? आज एक म्हणजे कम्युनल पीस डिस्टर्ब करपा सारकी एक अशी घटना घडली, ती म्हटल्यार कुडचड्या हांगासर एका 2 भुरग्यांनी खंय फेक अकाउंट क्रिएट केलो आनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विरुद्धात कितें थंयसर पोस्ट घातले. हे आतां अश्यो घटना गोंयान हालीं फाटोफाट घडत आसा आनी ही खरेंच एक खूब वायट गजाल आसा की कम्युनल पीस डिस्टर्ब करपा खातीर अशे लोक परत करतात आनी आमी हाजो भाग पडून आमी ते पोस्टाचेर कमेंट करता, ते व्हायरल करता, पण ही खरेंच चुकीची गजाल आसा. हे तेन्नाच थंय बंद जावपाक जाय आनी प्रत्येकान समजून घेवपाक जाय की प्रत्येकाचें कितें रिलिजियस सेंटिमेंट आसा नाल्यार कसलेय सेंटिमेंट्स आसता ते जपून कितें तें करपाचें, पूण हें सगळें करप हें खूब चुकीचें अशें म्हाका दिसता. तर ही आयच्या दिसांतली सगळ्यान वायट अशी गजाल आसली. तशेंच वास्कोची सिलिंडर ब्लास्टाची गजाल ती सामकीच, जेन्ना ऑफिसान आमी पयलीं पावल्या तेन्ना ही गोश्ट अशी कानार पडप म्हणजे ही खरेंच एक सारकी आंगार कांटो येवपा सारकी ही गजाल आसली आयची. तशेंच इफ्फीच्या आतां इफ्फी येवपाची आसा गोंयान. इफ्फीच्या रिलेटेड आमी सगळ्यो ब्रेकींग तुमच्या मेरेन पावयतली. खंयचो एक्टर येयलो, खंयचो एक्टर गेलो, खंयच्या एक्टरान कितें केलें इफ्फीन, हें सगळें तुमकां आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर पळोवपाक मेळटलें. तर बेगींतल्या बेगीन आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माक फॉलो करात. तशेंच इफ्फीचे रिलेटेड एंटरटेनमेंट वायज, तशेंच कॉमेडी, तशेंच सगळे वेगवेगळे टायप्साचे व्हिडिओ आमी करून आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर घालतली. बेगींतल्या बेगीन आमच्या यूट्यूब चॅनलाक तुमी फॉलो करचेत आनी आमचो वॉट्सॅप चॅनल आसा दैनीक गोमंतक वॉट्सॅप चॅनल, तो बेगीन तुम्ही फॉलो करात. आमच्या सगळ्या वॉट्सॅप ग्रुपांनी तुम्ही जॉईन जायात. आमच्या प्रत्येक ब्रेकिंग कार्डाच्या सकयल एक वॉट्सॅप नंबर आसता, त्या नंबराचेर तुम्ही हाय मेसेज धाडात आनी आमी तुमकां आमच्या सगळ्या ब्रॉडकास्ट लिस्टांनी ऍड करतले आनी सगळ्यो बेगींतल्या बेगीन अपडेट्स आमी तुमच्या मेरेन पावयतले. तशेंच दैनीक गोमंतक वेबसायट आतां सद्दां लायव्ह ब्लॉग्स करतात. ह्या लायव्ह ब्लॉग्सान तुमी आमच्या मेरेन जोडून रावचे आनी हो लायव्ह ब्लॉग तुमी पळोवचो आनी आमच्यो वेबसायट तुमी परत विजीट करचे. तर अशें तुमी आमच्या वांगडा जोडून रावात आनी हो आमचो न्यूज रूम बुलेटीन तुमकां खूब आवडटा. तर अशेंच हो न्यूज रूम बुलेटीन तुमी सदांच पळयात आनी थँक्यू. येस, सो ही आमची टीम तुमकां हांव एकदां लक्ष मारपाक दिता. नितीन, मातसो एक लक्ष मारशीत.
ही टीम जी सगळी आसा ही काम करता एक्चुअली तुमच्या खातीर 24/7 न्यूज दिवपाक. जरी आमी घरा असली तरी घरा कडल्यान सुद्दां अपडेट्स तुमच्या मुखार येत रावतात आणि डेस्क आसता तो सदींच अपडेटेड आसता. सो विथ दिस आय एम रश्मी नरसे जोसेलकर विथ कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे आणि यश आणि हर्ष नाळेकर हेचे कडेन गोमंतक TV खातीर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें आयज पणजेन